हांव वेंकटेशाचें गोवा फॉरवर्डान स्वागत करतां. रीतसर प्रवेश तेंच्यांनी ठरयल्लो आहा त्या टायमार करतले, पूण आयज खोशी भोगता की तांच्यांनी आमच्या उतराक हय म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो राजिनामा दिल्लो आहा. आयज हो एक कावन्सिलर पळोवपाक मेळटा तुमकां. येणाऱ्या काळान असे जायते आसतले, कावन्सिलरूय आसतले, बाकी सरावंडिंगाचे पंच मेंबर आसतले किंवा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले. हे भारतीय जनता पार्टीक राजिनामा दिवन आमच्या वांगडा जॉयंट जातले, आमच्या वांगडा येतले. आनी येणाऱ्या काळान हांव वेंकटेशाक उतर दितां की फोंडेचो विकास जसो तेणेन म्हटलो आयज मेरेन जाल्लो ना, हो फोंडेचो विकास घडोवपाक गोवा फॉरवर्ड तांकां मदत करतले. फोंडा फॉरवर्ड घेवन आमी वचपाचो निर्धार केल्लो आहा. फोंडा तालुका फॉरवर्ड घेवन वचपाचो आमी निर्धार केल्लो आहा. एकूच फोंडा मतदारसंघ न्हू तर 4 मतदारसंघांनी आमी लक्ष घालतले येणाऱ्या काळान. आनी वेगळे पार्टींतले जे कार्यकर्ते आहा, जे आपल्या पक्षाक विटलेले आहा, हे करप्ट सरकाराक विटलेले आहा, हे सगळे म्हाका दिसता आमकां साथ दितले ह्या कामान, अशी हांव अपेक्षा सगळ्या फोंड्या तालुक्यांतल्या लोकां कडेन बाळगितां. एलायन्स जावपाक जाय. आमी जर तेंच्यांनी उलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार फुडाराक गडेक जावंक शकता. आमी व्हडलो फोर्स घालचे ना, कित्याक काँग्रेसीची दयना आमी ह्या इलेक्शनाक पयल्ली आहा. 50 मतदारसंघांसून फक्त 4 मतदारसंघ ते जिखोवंक शकले. सो गडेक लोकांचें एक तशें प्रेडिक्शन आहा की जावची. लोकांचो एक गोंयच्या लोकांचो एक विचार आहा की सगळे जे विरोधक आहा हे एकत्र येवन ह्या भ्रश्ट सरकाराक आमी घरा धाडचे, अशी लोकांचो एक जो मागणी आसा किंवा लोकांचो विचार आहा ते पर्यंत गडेक जावंक शकता. सो त्या बरोबर एमजीपी आसतली तुमच्या बरोबर काय कशें कितें? सध्या तरी आमी तो एमजीपीचो विचार करिना, कित्याक फाल्यां जर सुदीन ढवळीकराक थंयसून नितीन गडकरी सांगीत सुदीन इकडे कर जाल्यार तो कितेंय करपी, एक सिटाचेर सुद्दां कॉम्प्रोमायज करपी, हो म्हजो अनुभव आहा. पक्षाची शिस्त आनी लॉयल्टी टुवर्ड्स पार्टी हो पयलो मुद्दो येता. राजेशाक आमी 2 वर्सां पयलीं पक्षान घेतलो, 2 वर्सां पयलीं. तुमचे सगळे मिडिया भावांच्या उजीर ताजे प्रवेश जालो आनी एक फोंड्या बरी मिटिंगूय आमी घेतिल्ली पक्षान त्या वेळार. पूण जे दरम्यान सरकार आशिल्लें त्या पर्यंत तो एक्टीव आशिल्लो. सरकारान आमकां भायर काडटकच अचानक बिळान लिपून बसलो. तरी आमी ताका सांगलें पक्ष तुज्या बरोबर आसा, फोंडेचो लिडर तुका आमी केला, सो तुजो हें आसा की तुवें मुखार सरचो. पूण कांयच हें जानाशिल्लें. नंतर झेडपीच्यो निवडणुको आयल्यो, निवडणूक पक्षाच्या अध्यक्षाचे आमचे कार्याध्यक्ष किरण बाबा निर्णय घेतले की पक्षाच्या चिन्हाचेर आमी लडोवचे नात, कोणें आमचे आसा इंडिपेंडंट लडोवचे. थंय आमकां रिपोर्ट्स आयले जे आमी व्हेरीफाय केले आमच्या डिसिप्लिनरी कमिटीन की भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याक मुड्डेर खांडेपार आमी फोन मारून सांगले की बीजेपी वोट करा. सो देर इज अ आउट. दुस्माना बरोबर हात मिळवणी करप आपल्या राजकीय फायद्या खातीर हें आमकां तरी पटना. दुसरे गजाल तुमच्या पेपरांनी हांवें वाचलें पयर की ताणें म्हळां की पक्षा कडल्यान ताका कांय सहकार्य मेळूना. ही अत्यंत चुकीची गजाल आसा. मिडिया भावांक खबर आहा टायम एंड अगेन आमी ताका कशें गायड करताले. आनी जर तो म्हणटा की पक्षा कडल्यान कांयच मेळूना जाल्यार आमकां अशें सांगचें पडटलें एक दीस की पक्षा कडल्यान ताका कितें कितें बेनिफीट जाला हें म्हाका ऑन रिकॉर्ड पक्षाक फोंडेचे जनते मुखार दवरचें पडटलें. आनी मागीर परिस्थिती अशी येतली, लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड, की ताका इलेक्शन लडोवपाक मुश्कील जातलें. म्हणजे आपली कामां कशी करून घेतल्या आमी सरकारान आसतना, वैयक्तीक कामां कार्यकर्त्याची सोडा, ही जर आमी पब्लीश केली, बिझनसाची कामां जी करून घेतल्या जाल्यार इलेक्शनाक सुद्दां रावपाची ताजे लायकीचो तो आसचो ना. 27 वर्सां जालीं हांव भारतीय जनता पार्टी खातीर काम करतालो. आनीक तेच बरोबर फाटल्या काही म्हयन्या पयलीं अशें जालें की भारतीय जनता पार्टीन काँग्रेसचे कांय जाणांक भितर घेतले. आनीक हांव नगराध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना तांकां नगराध्यक्ष पद दिवपा खातीर म्हाजे कडल्यान रेजिग्नेशन घेतलें. हांव रिजायन जालो, कडेन सरलो. मागीर हळूहळू पळयता जेन्ना हें जावपाक लागलें तेन्ना मंडळाची जी आमची, हांव मंडळाचेर आशिल्लो, मंडळाची मिटींग जायनाशिल्ल्यो. मंडळाची मिटींग जाल्यार सुद्दां आमकां म्हाका आपोवप ना अशें तेंचें काम चालू आशिल्लें. पयर जिल्ला पंचायत इलेक्शन येयलें तेन्ना जिल्ला पंचायत इलेक्शनाक जी भारतीय जनता पार्टीचो जो सीट आशिल्लो तो पडलो आनी तो पडले नंतर सुद्दां आमकां दोशी ठरयले. म्हणून त्या खातीर हांवें एक जबाबदारी घेतली की म्हणून आनी इतलीं वर्सां भारतीय जनता पार्टी काम केलें तें पुरो जालें. आतां खंयचे तरी बरे पार्टी वांगडा वचून
बरें फुडें काम करपाक फोंडेकारांक आनी फोंडेचे जे यूथ आसा तेंचे खातीर तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक किंवा एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर